Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. समजा एका घाटार चोरी जाली जाल्यार त्या घाटाक कितें म्हणटलो? चोरला घाट. बरें, समजा सरकाराक जर एका रेल्वे स्टेशनाक एका स्वातंत्र्य सैनिकाचें नांव दिवपाक जाय आनी त्या रेल्वे स्टेशनाचें नांवूय चेंज करपाचें ना जाल्यार सरकारान कितें करचें? सिंपल, नागेश करमळी रेल्वे स्टेशन अशें नांव दिवया. नांवूय चेंज जावचें ना आनी स्वातंत्र्य सैनिकाचें नांव पडटलें. इश्टानो, तुम्ही पळयतात प्रुडंट मिडियाचो जस्ट इमॅजिन द शो फूल ऑफ अवचिनगिरी अँड कॉमेडी पण विथ मी परेश परब. बरें इश्टानो, समजा जर श्रीलंकेक एक टर्नाटो एक्सरसायज करून करून सडपातळ जालो सामको जाल्यार ताका कितें म्हणटले? श्रीलंकी. ओके इश्टानो, मथानी साल्दाना बीजेपीन गेलो UGDPक सोडून. पळया कित्याक मथानी साल्दाना बीजेपीन गेलो तो. हाय मथानी, कसो आसा तूं? खूब तेंपान पळयता तुका, खूब तेंप जालो तुका पळयल्याक. कितें जालें रे, तूं परत बीजेपीन कित्याक गेलो? We cannot say anything about because it comes under election code. अशें दिसना की इलेक्शन कमिशन कॅन्डिडेटाचेर मातशें चडूच बर्डन घालतात ह्या फावटी? रुल्स, ऑब्झर्वर्स, फ्लायिंग स्क्वॉड्स, एक्सपेंडिचर लिमिट्स, पेड न्यूज. मथानी, डोंट यू थिंक that this will burden the candidate as well as the voter? No, it is not a burden on. In fact, it will help them to be better prepared for the examination because it is on their way to appear for the final exam. So it will help them to prepare for second term and as well as do well for the finals. मथानी, तू स्कुलाचो प्रिन्सिपल कसो उलयता? फायनल एक्झाम फायनल म्हणजे कितें? वोटिंग डे म्हणटा मरे तूं फायनल एक्झाम म्हणजे? बरें, वॉट इज युअर अजेंडा फॉर इलेक्शन? वॉट आर यू गोइंग टू डील विथ? Schools. Schools. You deal with schools. Schools. You deal with schools still. Schools too. अरे वो, oh my God. अरे, you are not मथानी मरे. अरे हांव मथानी साल्दाना म्हणून उलयता आसला आनी तुवें सांगिना मरे म्हाका की आपूण मथानी न्हू म्हणून. तुम्ही दोगूय सेम टू सेम दिसता न्ही. मातशें कन्फ्युजन जालें. सॉरी. This has been unnecessary confusion by the press and the public media to create panic. धर्मिष्ट जाला कितें रे सारको? ह्या दिसांनी तकली बरी जाग्यार ना. आमी कितें करया, आमी ओरिजिनल मथानी कडेन उलोवया. ओरिजिनल मथानी साल्दाना. लेट मी कन्फर्म. हो ओरिजिनलूच? हय. आय कांट टेक चान्स दीस टायम. मथानी, तू खरोच मथानी मरे तू? मथानी साल्दाना मरे तू? Tears. Are you joking? Is this some kind of mischief? Fall prey to it. Okay. I take back my fakana. Okay, don't be serious. Okay. Bare Mathani, are you sure you will win on BJP ticket? I think I'm a person who has hope. I rather live in hope than die in fear. बरे, आणि तू कितें सांगूंक सोदता आमकां? सांग, कितें सांगूंक सोदता? You don't join any organization which is meant to serve the people. Huh? Organization should not serve people? I think we need to spread this perception, this value system to society. ऐकलें न्ही मथानी कितें म्हणटा तें? We now know what are the errors we made. लक्ष्मीकांत, एज अ BJP स्टेट प्रेसिडेंट, तुम्ही मथानी घेवच्या पयलीं ताची खबर बी काडलेली मरे सारकी? ताची हिस्ट्री एंड ऑल काडल्या खबर मरे? म्हणजे ताची हिस्ट्री आनी सगळें. बाप मथानी साल्दाना हांचो परिचय कोणाक करून दिवची गरज ना. राजकारणांतले धुतलेलो तांदूळ, स्वच्छ कॅरेक्टर आनी प्रिन्सिपलाचो मनीस. सारकी आसा तुमची इन्फॉर्मेशन. मथानी सर पयलीं डॉन बॉस्कोन शिकयताले. इश्टानो, ही असली कॉमेडी ऑफ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स एक्चुअली न्ही. कितें जाता, हें कांयच न्हू.
एक स्टेटमेंट जर तूं डिटेलान सांगिना न्ही आनी सारकें जर तूं करिना न्हू जाल्यार कितें घोळ जावं शकता खबर आहा तुमकां. लेट्स अनर्थ दीस अर्थाचो अनर्थ. एकूच धंदो गोंयकाराच्या हातीन उरलेलो आसा, तो सांबाळपाक तेंच्यांनी रितेशाक निवडून हाडचो थंय. आनी आमचो बाब गोविंद तो पिवळान बसता. हेंची जी दोगांय भावांची मनमानी चल्ल्या हे फकत स्वार्थाक बसता. म्हणजे दोन येयले की खंय मेड लायली, जाय जाय ते मागून घेतले, जाय तशे लोकांक लुटले. आता हांगा पळया कलांगुटकर एक कितें स्टेटमेंट करता पण तेणी इतल्यो गजाली भितर मिक्स केल्या आनी तेजें सारकें क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना की कोण कित्या बद्दल कोणा बद्दल उलयता, कोण रावपाचो आनी कोण कोणाक त्रासान उडोवपाचो आनी कोण पयशे करून सुद्दां कांयच कळना. कोण भाव रितेश आनी गोविंद ते भाव कोणा बद्दल उलयता, डिटेलान कित्याक उलयना. हेंकां जनतेचे पडलेले ना. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की आमचे जे कोण आसात रिक्षावाले, टू व्हिलर, टॅक्सी कोण आसा तितल्यांनी हेंकां दोगांकूय सपोर्ट करचो आनी आमचे गोंयची हिस्ट्रीन हे दोनूय कॅन्डिडेट निवडून हाडून एक हिस्ट्री करची. न्ही आत्तां तूं म्हणटालो की हेंकां जनतेचे पडलेले ना आनी रोखडोच तूं मागता की लोकांनी हेंकांच निवडून हाडचो. कितें कोणा बद्दल उलयता तेच कळना एक्झॅक्टली. कन्फ्युजांव करून उडयला. Just imagine. इश्टानो एक गजाल तुमकां सांगपा सारकी की ह्या जगातलो हर एक हजबंड आपल्या बायलेक भिता, भियन दीस काडटा. डिनाय करूं नाका, कांयच फायदो ना डिनाय करून. खबर आहा सगळ्यांक कितें तें. म्हाका हाचेर आर्ग्युमेंट्स आनी डिस्कशन करपाचें ना कारण घोव आपल्या बायलेक भिता हे सगळ्या घोवांनी आपल्या मनांतल्या मनान थंय तकली हालोवन मान्य केलं अशें. सारकें उलयता मरे कशें कळ्ळें अशें मान्य केलें गेली. आयज हांव तुमकां लेटस्ट एग्जाम्पल दाखयता की एक घोव आपल्या बायले खातीर कितें करूं शकता. म्हणजे भिता अशें न्ही तें, तेजें मन धरपाक सोदता तो काय. म्हणजे हे पळया तो तेज्या शब्दा भायर ना. आतां सावियो तुज्या बायलेन प्रतिमान असो डिसिजन घेतला की तुवें कंपल्सरी मडगांवच्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाकूच जाय, हांव रावतलें तेणें रावचें पडटलें अशें तेणी डिसिजन घेतला. कितें म्हणणें तुजें, कितें म्हणणें. Right now, for the moment, my say on this matter would be that I would not come in the way of whatever decision Pratima takes. Good, very good. फुडें. Her decision, whatever she takes, shall not have any binding on the role that I am supposed to play in Margo. And time in due course, like I will reveal whatever I have planned. कितें प्लॅन केला तो बायलेक सांगचोच पडटा सावियो. पळय तुज्या मनान इलेक्शनाक उबो रावपाचें आसा काय फकत बायल सांगता म्हणून तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता, कितें. Basically, see, I am not claiming for any ticket from the party. I had never even thought of claiming for a ticket from. कळ्ळें आमकां कळ्ळें. बायलेच्या अत्याचाराचो बरें हांव फुडें जे म्यूट केलें तें हांव उलयत जाल्यार हांव मागीर बाय प्रतिमा तुजें सगळें आयकता खंय गो. सावियो तुजें सगळें आयकता खंय गो. हा ते म्हाका नो कॉमेंट्स प्लीज. ते मातशें नाका ते कॉमेंट्स नाका म्हाका. तो डिफरंट ना म्हाका तुमच्या पर्सनल मॅटर्सा भितर पडपाचो अधिकार ना गो, हांव जाणा. बट स्टील वूड यू लायक टू डिस्क्रायब युअर हजबंड. हाऊ इज डिफरंट. या you like to describe. Savio is a completely different individual. ताजी आयडियोलॉजी ताजे सिस्टम वेगळो आसा. तो 15 वर्सां काम करता, हांव ना म्हणना. 15 वर्सां जाली तो काम करता. म्हणजे हे आमच्या सारकें कितें रे कामां ही आमी करता. भाजी हाडप, ड्युटी दी, कर्तव्य. नुस्तें हाडप, कपडे धुवप, आयदनां घासप, बायलेची सेवा करप. 15 वर्सां पाशियस. हा सावियोचे पाशियस देवाच्यान हांव मेलायज. इश्टानो इलेक्शन लागीं पावता म्हळ्यार ह्या इलेक्शनाक नवीच टॅक्नीक काडल्या उमेदवारांनी, नवीन टॅक्निका काडल्या. आतां ते नोटी वाटिना खंय डायरेक्ट अपॉयंटमेंट लेटरात वाडटात खंय ते चडशे जाण वाडटात. खास करून 70, 80, 90 ह्या भागांनी खंय अशें खूब चलता अशें आमकां आयकपाक येता. लेटरां मार दी लोकांक, हे अशे उमेदवार करतात खरें. पूण खंयच्याय उमेदवाराक हिम्मत ना की छाती ठोकपणे सांगपाची की हांव लेटरां वाडटां.
फक्त एकटो ब्राझिलियन बंडू देसाय सोडलो जाल्यार कोणाकूच हिम्मत ना सांगपाची. बंडू लेटरा कोण वाडटा सांग. विश्वजीत राणे. चुकीचे उत्तर. लेटरा पोस्टमॅन वाडटा. बरें, तूं ह्या इलेक्शनाक उबो रावपाक सोदता. तुजो इलेक्शन मॅनिफेस्टो कितें बंडू? तुझ्या चेडवाक 40 दिसांनी सर्विसेक लायता. कसो कोड ऑफ कंडक्ट आसतना कसो? 4 पावलां फुडें मरे हो बंडू. कोड ऑफ कंडक्ट आसतना लायता तूं. बरें, ह्या खातीर आमी कितें करचें पडटलें तें आमकां सांग. तें सांग आमकां. आज पासून बंडू देसाय तुझ्या दारार उबो करून घेवंक जायना. कितें विचित्रच अट आसा ही. बरें, पण आमचें कितें काम आसा जाल्यार तुज्या घरा कडेन बी येयल्यार जाता मरे. म्हणजे येवं मरे आमी तुज्या कडेन. माझ्या घरा कडेन कोण येवंक जायना. तू फ्रांसिस्को सार्दिनाचो फ्रेंड बी काय कितें रे? याद आसा तुमकां फ्रांसिस्को सार्दिनो लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार भाशणां करतालो सांगतालो बाय, तुमच्या दारार हांव येवना, तुमी म्हाज्या दारार लेट नायट येवन बेल मारपाची गरज ना, हांव एंटरटेन करचो ना, अशें डायरेक्ट कितें तरी म्हटलेलें ताणें. तूं तेजो फ्रेंड बीन कितें रे? आज पळयल्यार तेज्या घरा कडेन 400-500-2000 लोक डेली 4 वर्सां फावटी मारतात. हे लोक कित्याक लागून फावटी मारतात? सकाळी संक वयतात, सांजचे 7 येतात. ओ, हे खबरच नासलें आमकां. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, घेवया आतां एक बारीकसो विसव आनी विसवा उपरांत मेळुया आमी. Just imagine.